आयुष मंत्रालया अंतर्गत पुराय देशात प्रत्येक जिल्ह्यात एक तरी आयुर्वेद हॉस्पिटल बांधपाचो विचार आयुष मंत्रालय करता। ह्या अंतर्गत राज्यात दोन्ही जिल्ह्यांनी आयुर्वेद हॉस्पिटलां सँक्शन झाल्या म्हणून माहिती आयुष मंत्री श्रीपाद नायकान दिल्या। आरडेक्स गोवा खातीर चीफ रिपोर्टर कॅन्सिल रॉड्रिगीस। इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर आमी तसो रिसर्चाचेर भर दिला, तसो आमी इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर भर दिला। कारण आमी म्हटलें तुमी आयुर्वेदा ट्रिटमेंट घ्या, पण आमचे कडेन संस्था ट्रिटमेंट दिवपी संस्था आसूंक जायना। आणि त्यामुळे आमी आयुष मिशनाच्या माध्यमातून आमी ठरवलं की प्रत्येक डिस्ट्रिक्टाक कमीत कमी एक हॉस्पिटल आमी दिवचें। आणि त्या माध्यमातून दोन्ही डिस्ट्रिक्टांक अप्रूव केल्ले आहा गोंयचे। ह्या गेल्या वर्षभराच्या माध्यमातून आमकां जवळ जवळ 70 हॉस्पिटल्स आमी अप्रूव केल्या वेगवेगळ्या राज्यांनी। येणाऱ्या वर्ष 1.5 वर्षांत आमी साधारण आनी एक 100 हॉस्पिटल 200 हॉस्पिटल पर्यंत आमी वतले। 100 अप्रूव करतले। 100 ऑलरेडी 70 ऑलरेडी अप्रूव झाल्या आणि 100-130 गेल्या 1.5 वर्षाक आमी 200 पर्यंत ही संख्या व्हरतले। कारण बजेटाचो प्रश्न आसा, एक हाका जवळ जवळ 14 कोटी रुपये मिनिमम खर्च आसा आणि त्यामुळे तातूंतले 60% आमी दितात। नंतर जी नवीन जागा आमी हे केली तातूंतल्यान 96,000 स्क्वेअर मिटर जमीन 2 लाखा पैकी 96,000 स्क्वेअर मिटर जमीन ही हेल्थाची ऑलरेडी आमकांच लागून ट्रान्सफर केली पयली, मागीर तांणी ती चेंज केली। म्हणून जी 2 लाख जावपाक जी 1,04,000 जाय आशिल्ली ती मागीर स्पोर्ट्साचे आजूबाजूचे प्लॉट आशिल्ले ताका तेकूनच ती मनोहर पर्रीकरान सीएमान ते फास्ट केले। आमी प्लान घेवन बसले, एक मिटींग जाली सगळ्यांक बरोबर घेवन आणि तातूंतल्यान ती ओके जाली सगळी। 2 लाख जागा एकत्र लागीं रस्त्यापासून अवघेच एक 100 मिटराचेर मार्क केली, 2 लाख मार्क केली। आणि तातूंतल्यान साधारण 2 डिपार्टमेंटा कडेन उरलेली ती, म्हणजे ती परत दोन्ही डिपार्टमेंटाक आपापला नोट करून कॅबिनेट नोटाक ऑलरेडी फायल पावली। कॅबिनेट नोटाक फायल पावतकीर सेक्रेटरीने ऑब्जेक्शन काडलें की ही जागा दुसरी आसा, त्यामुळे हेका वेगळो सर्वे नंबर आहा, ताका लागून फायनान्शियल अप्रुवल जाय ताका।